आयतारा दीस सावयवेऱ्या खुयनान माडाचेर बिबटो आडकून पडलो. माडार आडकून पडिल्ल्या बिबट्याक पळोवन थळाव्या लोकांनी रान खात्याक कळीत केले. रान खात्याचे अधिकारी घडणूक थळार पाविल्ले. बिबटो माडार चडलो तरी कसो होच प्रश्न रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक पडिल्लो. म्हजें नांव दीपक तांडे. सो सकाळी अरावंड 8 o'clock म्हाका कॉल आयलो की एक सावयवेऱ्या कुर्णान बिबटो माडार चडला. माडार वचून कवळ्यान बसला. सो अकॉर्डिंगली हांवें इमिजिएट म्हज्या स्टाफांक इन्फॉर्मेशन दिलें आनी ताबडतोब आमी जाग्यार पावले. जाल्यार सद्या सिच्युएशन अशें आहा की तो कवळ्यान रावला आनी डे टायम जाल्ल्या कारणान हो बिबटो आहा लेपर्ड तो नॉक्टर्नल. सो डे टायमाक खूब कमी चान्सीस आहा की तो आपल्या आपूण देंवन सकयल धांवतलो. आमी ट्राय करता पण माड आसल्या कारणान आमकां आनी दुसरें कितें रेस्क्यू एक्टिविटी करपाक मेळना. जेणे करून आतां आमी हांगा वेट करतले आनी रात जायसर पळयतले कशें कितें सिच्युएशन आनी आमी जाता तितले प्रयत्न करतले रेस्क्यू करपाक. आतां पब्लीक सेफ्टी खातीर कितें उपाय आहा तुमचो? पब्लीक सेफ्टीक आमी ऑलरेडी पुलिसांक कळयल्लें आहा आनी आमचो स्टाफूय आनी आतां येवपाक आहा. सो पब्लिकांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की तुमी ह्या वाठारान मातशें ताका डिस्टर्ब करचो न्हू जेणे करून तो आपल्या आपुणूच देंवन रानान वचचो.